सरकाराचे जुमला सरकार आणि आता म्हाका दिसता काल जो चीफ मिनिस्टरान 2 दीस पयलीं स्टेटमेंट दिला की प्रशासन तुमच्या दारी आणि म्हाका दिसता जे 12 मंत्री आसा ते प्रत्येक तालुक्यात वयतले आणि मेळटले आणि हे फक्त जे मंत्री येतले पळय ते नांवा पुरते आणि तुमची जर लिस्ट पळोवंक गेल्यार ह्या मंत्र्यांक आता कशी डिवायड केल्या ती पळया तुम्ही. आता जर एक्झाम्पल की तुम्ही धरा बार्देश हितून ही आमची लायन आसा पळय ती टुरिझम लायन आसा. थंय बार्देशान एक एटलिस्ट त्या रोहन खंवटेक टुरिझम मिनिस्टराक बसोवंक जाय आसलो. तो वयता खंय तो आनी खंयच्या तरी हितून वयता रोहन खंवटे. मागीर म्हापशा म्हणटा पळय तो बार्देशान सुदीन ढवळीकाराक धाडला. सुदीन ढवळीकाराचें नांव पावर मिनिस्टर आनी कितें आहा थंय काय ना. आपूण वयता केप्यां तेणी खरो म्हटल्यार 70 वचूंक जाय आसलो. 70चे लोक तुका विचारतले म्हादेचें उदक कितें केलें आनी कितें केलें. हे जे मंत्री बसतले पळय हे मंत्री बसतले आमी तांकां प्रश्न विचारतले. आमचे कार्यकर्ते आहा पळय ते वचून घेवन वतले कित्याक दरबार म्हणटा तो कसलो आमकांय पळोवपाक जाय काय तेंच्याच कार्यकर्ते येतले आनी तुमकां मागीर सांगतले कित्याक आमचे पब्लीक गोवा खूश आहा कारण बीजेपी आपलेच कार्यकर्ते व्हरतले तांकां मेळटले तांकां स्किमी जाले थंयसर कितें तरी सांगतले तुमकां स्किमी जाले म्हणून असो तेंचो फंडा आसा अशें आमकां डावट मारता न्हू आमी आरोप करता कारण तेंचेच कार्यकर्ते येतले. सो आमकां हांव पब्लिका कडेन अपील करता की आमी एक नागरीक हो सरकार आहा तो सगळ्या गोंयकारांचो आहा आमकांय प्रश्न विचारपाची गरज आसा. सो मंत्री आसतले पळय ते आमी तांकां प्रश्न आमी विचारतले बाबा हे कितें जालां डिमांड म्हणून सांगला की आमी सांगला की हे जे नाटकां करता पळय इलेक्शनाक आमचो डिमांड एकूच आहा आतां इलेक्शन येवपाचें आहा आनी ही नाटकां फक्त कितें आहा इलेक्शनाची नाटकां ही. आपलेच कार्यकर्ते हाडटले तांकां सांगतले की स्किमी जाल्यो म्हणून लोकां पर्यंत मागीर त्याचो व्हडलो प्रचार करतले. हेच्या पयलीं सरकार तुमच्या दारी म्हणून गेल्ले खबर आहा. सरकार इलेक्शन येताना सरकार तुमच्या दारी गेल्ले आनी लोकांनी तेंचेच कार्यकर्ते स्किमी दिले आनी कितें जालें ते स्किमी खंय गेले. आतां प्रशासन तुमच्या दारी पण प्रशासन सध्या ना पण प्रशासन ना म्हणून लोकांक खबर आहा. लोकांचे परसेप्शन चेंज करच्या खातीर हे नाटकां करतात. विजय बाबू म्हाका सांग पळय तूं म्हणटा लोकांक खूब विशय आहा उदकाचो आहा हेजो आहा सगळे गजाली आयकतात पूण तुमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन हेजेर उलयना ते तुमचो पार्टी प्रेसिडेंट उलयना तुमचे आमदार उलयना लोक कित्याक उलयतले अशें दिसता तुका. म्हाका दिसता उलयला पार्टी प्रेसिडेंट आनी ऑपोजिशन लिडराचें म्हाका दिसता काम जें आसा गोंयांत तो नवत आसलो तरी तेणी असेंब्लीन तेणी बरे आवाज उठयला ऑपोजिशन लिडर आनी प्रत्येक हेका तो ट्वीट करता. प्रत्येक हेचेर तेचे स्टेटमेंट कालच्या हेचेरूय आसा. प्रत्येक गोंयकारांक ट्विटर पळोवपा जाता कोण ट्वीट करता ते ना तेणी प्रेस कॉन्फरन्सूय घेता तुमकां प्रेस कॉन्फरन्स ना प्रेस कॉन्फरन्स न्ही तूं म्हणटा पळय आमी सद्याच्या खुबशे विशय रस्त्यार येवंक जाय रस्त्यार घेवन येवंक जाय ते तुमचे कोणूच आमी रस्त्यार आहा. आमचे हास्य जोडो जे प्रोग्राम चालू आहा आमचे कार्यकर्ते प्रत्येक घरांत हे विशय खंयचे तर हे विशय लोकांनी आमकां सांगला म्हणून आमी लोकांक सांगता तांकां मेळ म्हणून.